हो सणसण्याचो कचरो एका हो फर्स्ट टाइम उजो लागूंक ना अशें कितले फावटी तरी उजो लागलो कितले फावटी पावसान अशें रस्त्यार त्याची सगळी घाण व्हांवन लोकांक कितलो तरी लोकांक त्रास जाल्लो आसा आनी हे हांगासर रावपी लोक आसा ते बाबडे हे सगळे सहन करता। हांगासरलो आमदार विजय सरदेसाय फर्स्ट टाइम जेन्ना जिखून येयले तेन्ना लोकांक प्रॉमिसूय केले की आपूण हो कचरो जाता इतले बेगीन क्लीन करतलो चॅलेंज करून तेणें सांगलेलें आनी करून दितलो म्हटलें। लोकांक विस्वासूय जालो तो करतलो अशें कित्याक जेका काम करपाची उमेद आसा तो करतलो अशें दिसलें। पण त्या वेळार काय त्या 5 वर्साक ताका जालें ना। आतां परत तो 5 वर्साक जिखून येयला उपमुख्यमंत्री बी आसा मिनिस्टरान तो आसा सगळे आसतना सुद्दां ताका ह्या कचऱ्याचे ताका काडपाक जायना। हो कचऱ्याच्या नांवान व्हडलो स्कॅम चलता एका आतां करोडो रुपया मोडटा अशें दाखयतले आनी सादी माती पळय हाडून घातल्या ही खंयच्या तरी दोंगराची कापली आनी माती हाडल्या हेका पयशे सुद्दां पडचे ना पण हेजी बिलां दाखयतली। आमी हेज्या पयलीं जेन्ना उजो लागलो घाण जेन्ना जाली आमी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आनी PWचो मिनिस्टर आपलो ढवळीकराक आमी लेटर बरयल्ले की हो जो कचरो आसा हांगासरलो कचरो म्हापशाचो कचरो वास्कोचो कचरो हे जे कचरो आसा की तुमी एक आमच्या गोंयान व्हडली व्हडली खाणी आसा व्हडली व्हडली जेन्ना खाणी आसा तितून उदक पावसान तुंबता तितून जनावरां मरता मनशां वचून जीव दिता बॉडी कोणाची मेळना अशी कितली तरी हानी जाता। तेन्ना आमी सजेशन धाडलेले रिटर्न बरोवन धाडलेले आमी हांकां ह्या मिनिस्टराक की ही जे कचरो आसा हो थंय डंप करा आनी माती घालून लेवल करा आनी तेजेर झाडां लाया। कितलो सादो उपाय आमी सांगलेलो पण हे मिनिस्टर लोक आयकना हांकां स्कॅम करून लुटपाची आसा। दुसरे रोड जेन्ना हायवे रोड करपाक लागले व्हडले व्हडले खड्डे आमी पळयले जेन्ना हे रोड अशे खणून खणून माती काडून हे लोक लेवलार जेन्ना करपाक लागून त्या वेळार परत आमी ढवळीकराक मिनिस्टराक आनी विश्वजीत राणे लेटर बरयले हालींच हे रोड चालू आसा तेन्ना परत आमी लेटर बरयले आनी तांकां सांगले की तुम्ही हो कचरो आसा तो रस्त्याक सकयल घाला तेजेर माती घाला आनी फातर घाला आनी मार्गीर रोड करा म्हणजे एटलिस्ट हो कचरो आसा तो खंय तरी एका सायडीन उरतलो लोकांकूय त्रास जावचो ना। आज हेतून प्लास्टीक जळटात ते तेतून केमिकल वापरतात ते हे सगळे मिश्रण जेन्ना जळोन आनी आतां हेंच्यांनी कितें कितें वखद घातला ते हे सगळे जेन्ना जळटा एका वेगळेच हे जाता। हे डॉक्टर म्हाज्या परस बरो सांगूंक शकता पोल्युशन बोर्ड ताका लागून बरें सांगता हे जे वातावरण सध्या हांगासर जाल्लें आसा हे सगळे भयंकर आसा। हांगासर वयता त्या लोकांक हानी आसा अस्थमाचो प्रॉब्लेम जातलो हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं आसा तांकांय बी हो प्रॉब्लेम आसा जाणटी बायलां आसा तांकांय बी प्रॉब्लेम आसा। गव्हर्मेंटान खरें म्हणून जाल्यार हेजेर सारकें मनानसून लक्ष दिवपाची गरज आसा। फाल्यां ही माती पावसान सगळी देंवतली फुडें कितें मागीर ह्या खणीन मिणीन घाला आनी आसा आमचे कडेन केद्यो व्हडल्यो व्हडल्यो खणी आसा व्हरोन उडया कितें उपाय करात। लोकांच्या भविश्याची त्यांच्या आरोग्याशी खेळो नाका प्लीज आमचे तुमकां मागणी आसा की तुमी हो उपाय करा आनी पळयात तरी कितले बरें आसा ते। म्हजो सजेशन तुमकां एखादर पडचो ना पण बारीक जर चितले जाल्यार बेस्ट सजेशन त्यो खाणी सगळ्यो भरल्यो तेतून लोकांची हानी ना कचरो असो सगळो डंप जातलो अख्ख्या गोंयचो कचरो तेतून उरतलो वयल्यान कचरो आमकां सोदचो पडटलो खंय आहा रे कचरो काय म्हणून थंय घालपाक उगडास दवरा।